नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज विज्ञान भवनात 6व्या जलशक्ती पुरस्काराचे केले वितरावण. महाराष्ट्र राज्याक फावो जाल्लो उत्कृष्ट जलशक्ती पुरस्काराचो भोवमान. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर फुडल्या सप्तका मेरेन जारी करतले उमेदवारांची वळेरी. भाजपा वेंचणूक समितीचे बसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हवामान बदला खातीर स्थापीत केल्ल्या पयल्या राज्य प्रशासकीय समितीच्या बसकेची केली यजमानकी. समितीन मुखेलमंत्र्या मुखार हवामान बदलाच्या परिणामाचेर आळाबंद हाडपाक घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या उपाय येवजण्यांची दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत मिठागराचें संवर्धन करपा हेतान स्थापीत केल्ल्या पयल्या खासा कार्य समितीची सयत केली बसका. मिठागराच्या संवर्धना खातीर मिठागर संवर्धन मदत आनी पुनर्जीवन येवजणेची केली घोषणा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशान खेळामळार उदरगत जावन खेळगड्यांक मेळ्ळा नेट. 2036 वर्सा समर ऑलिंपिक भारतान आयोजीत करपाचो आसा ध्येय. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनात आयोजीत कार्यावळींत 6वें राष्ट्रीय जलशक्ती भोवमान 2024 वितरीत केले. ह्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं पयल्या जलसंचय जनभागीदारी पुरस्कारांचे लेगीत वितरावण जालें. कार्यावळींत 10 वेगवेगळ्या श्रेणींत एकूण 46 जैतिवंतांक भोवमानीत केलें. महाराष्ट्र राज्याक सर्वोत्कृष्ट जलशक्ती पुरस्कार फावो जालो. कार्यावळींत उलोवप करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशांत लोकांच्या हिताचे राखण करतना उदकाची राखण करप ह्या विचाराचो लेगीत प्रसार करप गरजेचें अशें मत उक्तायलें. धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है. उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है. जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है. हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है. इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है. निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है. कार्यावळींत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी उलोवप करतना उदकाच्या संवर्धनाचेर तशेंच ह्या मळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या उदरगतीचेर भर दिलो. माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बार मनरेगा का जो 88,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उसमें से डार्क जोन के जो करीब 150 से करीब जिले हैं वहां पर मनरेगा का जो कलेक्टर को पैसा जाएगा उसमें से 65% पैसा वो जल संचय के लिए खर्च किया जाएगा. बिहारच्या विधानसभा वेंचणुकेत घसघशीत जैत जोडले उपरांत भाजपाच्या फुडारपणा खाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी राज्यांत सरकार स्थापीत करपाक हालचालीक नेट लायता. फाल्यां सरकार घडोवपा विशीं तशेंच मुखेलमंत्री पदाच्या उमेदवारांचे नांव निश्चित करपा हेतान भाजपाची आनी उपरांत लोकशाय आघाडीची बसका जातली. लोकशाय आघाडीचे 202 वेंचून आयिल्ले आमदार हे बसकेंत वांटो घेतले. बसकेंत फकत मुखेलमंत्रीच न्हय जाल्यार उपमुखेलमंत्री तशेंच हेर मंत्रीपदाचेर उमेदवारांची नेमणूक जातली. बसके विशीं तशेंच शपथविधी सुवाळ्या विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना बिहारचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी 20 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच भाजपाच्या हेर म्हालगड्या फुडाऱ्यांच्या हजेरेन गांधी मैदानाचेर शपथविधी सुवाळो आयोजीत करतले अशी म्हायती दिली. कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में शपथ ग्रहण समारोह में
उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। तसेच फाल्यां जावपी आमदाराच्या बसके खातीर भाजपाच्या राष्ट्रीय फुडारपणाखाला उत्तर प्रदेशाचे उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य हांकां ह्या बसकेचे पर्यवेक्षक म्हूण नेमल्यात। तेच बरोबर अर्जुन राम मेघवाल आनी साध्वी निरंजन ज्योती हांकां ह्या बसके खातीर जोड पर्यवेक्षक म्हूण नेमल्यात। छत्तीसगडान फाटल्या 2 दशकां सावन जावपी नक्षली घडणुकांचो मास्टरमाइंड हिडमा हाका ताच्या घरकान्नी सैत सुरक्षा दळाच्या वांगड्यांनी जिवे मारले। ह्या फारपेटीन 6 माओवाद्यांकूय मरण आयला। ह्या वेळार 2 AK-47 रायफल, पिस्तूल आनी खुबशीं हत्यारां जप्त केल्यात। ह्या माओवाद्यांतलो हिडमा हो मुखेली आशिल्लो। तशेंच आतां मेरेन 9 माओवाद्यांक मरण आयला अशी माहिती बस्तरचे IG P सुंदरराज हांणी दिली। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मॉइस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक ओंकार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों का इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है। रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज नव्या येवजण्यांचो शुभारंभ केलो। तशेंच सिमेंट वाहतूक रेल्वे बदल येवजणेचोय ह्या वेळार तांच्या हस्तुकी शुभारंभ जालो। किसी भी इंडस्ट्री को अगर जुड़ना होता था रेलवे से तो टर्मिनल बनाना वाज सच ए बिग हेडेक। 5-5, 6 साल लग जाते थे जस्ट टू गेट द परमिशंस एंड गेटिंग द एंटायर ड्राइंग्स अप्रूव्ड। वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 21 में जो गति शक्ति कार्गो पॉलिसी आई, फिर 22 में उसको रिवाइज किया। उन रिफॉर्म से आज देश में 116 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स बन गए हैं, कमीशन हो गए, रेडी हो गए। और आज की पॉलिसी के बाद में बहुत सारे मल्टी मॉडल सीमेंट कार्गो टर्मिनल्स भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ह्या वेळार रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी रेल्वे क्षेत्रांत फाटल्या कांय वर्सां भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या क्रांतिकारी बदलांचेर उजवाड घालो। आज 13-14 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स पर डे क्रॉस कर रहा है। ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है रेलवे के नेटवर्क का। थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है। 1300 स्टेशंस को कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके। पिछले साल हम लोग वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रेलवे हुए फ्रेट कैरिंग में। बाय we surpassed United States of America and we became the 2nd largest freight carrying railway at 1.6 billion tons. आदले माहिती आणि प्रसारण मंत्री तसेच भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी बिहार विधानसभा वेंचणुकेन भाजपान महागठबंधनाचे जोडिल्ल्या घसघशीत जैता विशीं प्रतिक्रिया दितना खोस उक्तायत काँग्रेस आनी तांच्या वांगडी पक्षांचे टिकास्त्र सोडले। वेंचणुको जाल्या उपरांत वेंचणूक प्रक्रियेचेर बोट उखलपाची संवय जाल्या अशें सांगतना वेंचणूक आयोग, VVPAT यंत्रणा आनी आतां AIR चे काँग्रेस पक्ष नेम साधून तांकां मुद्दाम कारस्थान करून हारयल्ल्याचो आरोप करतना पूण सत्य परिस्थिती लोकां मुखार आसा अशें सांगलें। जनता ने एक बार नहीं 95 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराने का काम किया है। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। और हारने से पहले और बाद में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी SIR पर फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि जनता ने
कांग्रेस और सहयोगी दलों को नकारा है, क्योंकि ये लोग घुसपैठियों को शरण देने का काम करते हैं। ये और इनके सहयोगी दल उनके फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर आई कार्ड बनाने में मदद करते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, अगर एसआईआर पे इनको कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था और इलेक्शन कमीशन पर खड़ा करना था, तो चुनाव आयोग ने इनको बार बार मौका दिया। वोटर लिस्ट फाइनल करने में इनके लोगों ने सहमति की, वोटिंग वाले दिन तक सबकी सहमति थी, लेकिन वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आ गए और नतीजे ऐतिहासिक बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के हक में दिए, तो ये अपने आप में दिखता है कि ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। खबरपत्रांत आता घेऊ एक लहानसं विसव. शुरू हो गया है काउंटडाउन, हर पल जश्न, चमकते सितारे, बैटल ऑफ बैंड्स, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। सुरों का एकलव्य, वाह उस्ताद, देवांचल की प्रेम कथा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक जगह, दूरदर्शन की खास पेशकश इफिएस्टा 2025, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, गोवा से सीधा प्रसारण 22, 23 और 24 नवंबर शाम 6 बजे से डीडी भारती और वेव्स ओटीटी पर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में मस्ती की पाठशाला। इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन से होने वाले आई स्ट्रेन को कैसे कम किया जाए। So after every 20 minutes, look at an object which is 20 feet away and look at it for 20 seconds. It will reduce the strain on your eyes. देखेंगे मैजिक। 1, 2, 3। मिलेंगे जीनियस इनोवेटर्स से इस रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसवप्रांत येवकार पोळ्या मुखावेले खबरो. ह्या वर्साच्या निमणे मेरेन जावपी जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांची वळेरी फुडल्या सप्तक मेरेन जारी करतले. काल सांजे उसरा पणजेच्या भाजपा मुख्यालयान पक्षाच्या वेंचणूक समितीची बसका जाली. ह्या बसकेन प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी वांटो घेवन बसके उपरांत पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दितना पक्षाच्या साबार वांगड्यांक विश्वासान घेवन उमेदवार थारायतले आणि ही प्रक्रिया फुडल्या कांय दिसां भितरूच पुराय जातली अशें सांगलें. आमचे इलेक्शन जी समिती आसा, कमिटी आसा, त्या सगळ्या कमिटीची आयज व्हडली बसका जाली. ही बसका जवळ 3 वरां 3.5 वरांची चल्ली आणि तातूंत भितर संभावीत डिस्कशन जे आसा ह्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात ते चालीक लायले आणि परत त्या हातूंत भितर डिस्कशन आसा. ताजी दुसरो रावंड आतां रोखडोच मागीर परत जावपाचो आसा आणि तातूंत मागीर सगळे गोष्टी म्हणजे फायनल जातली. फायनल जाले नंतर पत्रकार परिशद घेवन खंयचे मतदारसंघातलो सगळे कॅन्डिडेट कशें आसा ते सगळे विचार करून आमी तुमचे फुडें मांडटले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मंत्रालयान हवामान बदला खातीर स्थापीत केल्ल्या राज्य प्रशासकीय परिशदेची पयली बसका घेतली. ह्या बसकेन हवामान लवचीकसाणे खातीर राज्य सरकारान राबयल्ल्या व्यापक आराखड्याचो नियाळ घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समाज माध्यमां वरवीं दिल्या. तशेंच हे बसकेन हवामान बदलान जावपी लुकसाणीचेर उपाय येवजण्यो आनी टिकाऊ उदरगतीच्या ध्येयाचेर चर्चा जाल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केलां. त्या भायर हे बसकेन हवामान बदला खातीर राज्य कृती आराखडो चलणुकेन हाडपा विशीं तशेंच हवामान आनी आपत्ती प्रतिरोधक हरीत गोवा प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरेच्या मुख्यालयान गो वॅन प्रकल्पाच्या 4थ्या केंद्रीय प्रकल्प सुकाणू आनी वेवस्थापन समितीच्या बसकेची यजमानकी केली। ह्या बसकेन प्रकल्पाची उदरगत, सुरू आशिल्ले उपक्रम आनी फुडली वाटचाल हाचो नियाळ मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो। FIDR आनी गो वॅन पंगडाची हे बसकेन पोषण, सामाजीक उदरगत तशेंच तळागाळांतल्या लोकांच्या कल्याणा खातीर राबयल्ल्या मुखेल मोहिमे विशीं लेगीत हे बसकेन म्हायती दिली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समाज माध्यमां वरवीं समितीच्या जाल्ल्या हे बसके विशीं म्हायती दिल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला आयज राज्य सरकारान स्थापीत केल्ल्या मिठागत संवर्धना खातीरच्या खाशेल्या कार्यसमितीची पर्वरेच्या मंत्रालयान बसका जाली। हे विशीं समाज माध्यमांचेर संदेश घालतना राज्य सरकारान मिठागराचे संवर्धन, आदार आनी पुनर्जीवन दिवपा हेतान मिठागत संवर्धन मदत आनी पुनर्जीवन येवजण राबोवपाचो निर्णय घेतला, अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केली। ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत राज्यांतली पारंपारीक मिठागरां तिगोवन दवरप, मिठागराच्या धनयांक आर्थीक आदार दिवप तशेंच गोंयचे गिरेस्त, सांस्कृतीक आनी शेतकी दायज राखप आसा, अशी गवाय लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत दिल्या। दूरसंचार मंत्रालयाच्या वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन गोंय फाट्याचे नव्या इमारतीचे उक्तावण प्रशासन संचालक नरेश कुमार भोला आणि विभागाचे मुखेली नरेंद्र भारती हांच्या उपस्थितीत जाले। या वेळार प्रशासनाचे वरिष्ठ उपसंचालक अजय सिंघल, नियोजन आणि अंमलबजावणी वडील उपसंचालक तरुण चौधरी, निरीक्षण वरिष्ठ उपसंचालक टी श्रीनिवास राव आणि ऑल इंडिया रेडिओ पणजीचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव तसेच हेर वरिष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले। रेडिओ स्पेक्ट्रम निरीक्षण क्षमता वाडोवपाचे दिकेन हो प्रकल्प महत्वाचे मार्गदर्शक पावल थारतले, अशें संचालक नरेश कुमार भोला हांणी उलयतना सांगले। It's a matter of great pride and honor to be present here for the inauguration of a new office in Altiporivaram, Goa. This office organization has been started its functioning from 1972. Since then, this office has resolved the interference cases and carried out numerous monitoring assignments. प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ उपसंचालक अजय सिंघल हांणी या नव्या सुविधे वरवीं नागरिकांक आनी हेर संस्थांक आपल्यो कागाळी नोंद करपाक तशेंच हेर सहकार्या खातीर मजत जातली, अशें सांगलें। It's a matter of immense pride and pleasure for all the Department of Telecom, WMO and the people of Goa that a permanent monitoring facility to ensure good quality of spectrum for the citizens of Goa and for the service providers and wireless services in Goa is stationed with world-class facilities. And I am very much sure that in the years to come and decades to come, this spectrum monitoring station, wireless monitoring station we call it, is going to serve the people of Goa as a in the best interest of ensuring quality spectrum, and they will not just monitor the frequency, they will watch, ensure and enable the seamless connectivity. विसोपरांत येवकार पळया खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। दोस्तों केम छो, मैं ऋषिता भाट फिर से हाजिर हूँ आप सबका फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है रंगोली। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। वो एक्ट्रेस जिनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही कमाल की थी। मेरा नाम टिंटिंटू, बाबा टिंटिंटू। साथ ही वो एक्टर जिनकी आम आदमी की छवि ने बनाई सबके दिलों में खास जगह। एक दिन सपने में देखा सपना, क्या अरे वो जो है ना अमिताभ अपना। बीते जमाने की जानी मानी सिंगर और एक्ट्रेस
गीता दत्त और मशहूर एक्टर अमोल पालेकर जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। इस रविवार 23 नवंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत युवकार पोळ्या मुखावेली खबरो। देशाचे विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर सध्या शांघाय संघटनेच्या बसके खातीर मॉस्को गेल्यात। आयज ह्या बसकेन वांटो घेवन मंत्री जयशंकर हांणी आतंकवादाचो मुद्दो उबारतना SCOचो मुखेल हेत समाजातल्या आतंकवादासारक्या वायट घटकांक काबार करप आसा अशें याद करून दितना ह्या संघटनेच्या साबार वांगड्यांनी आतंकवादाकडेन तशेंच आतंकवादाक पालव दिवपी राष्ट्रांसयत झिरो टॉलरन्स दवरपाचें आव्हान मंत्री जयशंकर हांणी केलें। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. तशेंच सुचयल्ल्या SCOच्या मूल्यांच्या बदलांक समर्थन जाहीर करतना SCOन जावपी विस्ताराच्या फाटभुंयेर संघटनेची मूल्यांं लवचीक आनी अनुकूल जावप गरजेचें अशें खर मत मंत्री जयशंकर हांणी उक्तायलें। India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cybersecurity. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. आयज आदले केंद्रीय खेळा मंत्री आनी भाजपाचे महालगडे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी हडफड्यात सुरू आशिल्ल्या फिडे संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीच्या मुखेल स्थळाक भेट दिले उपरांत पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या कांय वर्सां सावन खेळा मळार लक्ष केंद्रीत जावन खेळगड्यांक एक आगळो वेगळो नेट आयला अशी खोस ठाकूर हांणी उक्तायली। तशेंच 2026 वर्सा समर ऑलिंपिक्स भारतांत घडोवन हाडपाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पळयल्लें सपन पुराय करतले असो हावेस लेगीत मंत्री ठाकूर हांणी उक्तायलो। एक नई गति आई काम करने में और पुरानी और नई टीमों ने मिलकर एक लक्ष्य लिया है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2036 में समर ओलंपिक्स कराने का प्रण लिए हैं, 2030 में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होगी, 2029-30 में यूथ ओलंपिक्स यहां पे करवाने का सपना है। जब देश के प्रधानमंत्री खेलों को इतना बढ़ावा देने के लिए सोच रहे हैं तो बाकी फेडरेशंस भी अलग अलग इवेंट्स करवा रहे हैं और इसी तरह से बहुत सारे राज्य उभर कर आगे आए हैं जो आज खेलों के बड़े आयोजन के लिए सहयोगी बन रहे हैं। दे आर पार्टनरिंग विद द फेडरेशंस टू होस्ट द इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स, इंटरनेशनल इवेंट्स in their states, and Goa has become one of the destinations. So my best wishes to most of the federations who are bringing the international events to India before we host the Summer Olympics, and my congratulations to AICF for hosting the FIDE World Cup here. खेळांत नोएडा हांगा सुरू आशिल्ल्या संवसारीक बॉक्सिंग करंडक सर्तीक भारताच्या खेळगड्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करतना सर्तीच्या 20वी श्रेणीत उपांत्य फेरयेंत सुवात मेळयली। दादल्यांच्या 70 किलो उपांत्यपूर्व फेरयेंत भारताच्या हितेश गुलिया हांणी आदलो वस्ताद सिवन वोकाजावा हाचेर जैत जोडलें। तशेंच
जादूमणी सिंग हाणी लेगीत दादल्यांच्या 50 किलो सर्तीन कझाकिस्तानाच्या नूरजद ओनग्रो हाचेर जैत मेळयलें। तशेंच हेर तरेकवार सर्तींनी मेळिल्ल्या जैताच्या बळग्यार सर्तीच्या साबार 20 श्रेणींत भारताक पदक मेळप निश्चित जाला। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे चडांत चड तापमान 32.9 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19.2 सेल्सियस नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज विज्ञान भवनांत 6व्या जलशक्ती पुरस्कारांचें केलें वितरावण। महाराष्ट्र राज्याक फावो जाल्लो उत्कृश्ट जलशक्ती पुरस्काराचो भोवमान। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर फुडल्या सप्तका मेरेन जारी करतले उमेदवारांची वळेरी। भाजपा वेंचणूक समितीचे बसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी दिली म्हायती। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी हवामान बदला खातीर स्थापीत केल्ल्या पयल्या राज्य प्रशासकीय समितीच्या बसकेची केली यजमानकी। समितीन मुखेलमंत्र्या मुखार हवामान बदलाच्या परिणामाचेर आळाबंद हाडपाक घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या उपाय येवजण्यांची दिली म्हायती। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्यांत मिठागराचें संवर्धन करपा हेतान स्थापीत केल्ल्या पयल्या खासा कार्यसमितीक सयत केली बसका। मिठागराच्या संवर्धना खातीर मिठागर संवर्धन मदत आनी पुनर्जीवन येवजणेची केली घोशणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत खेळामळार उदरगत जावन खेळगड्यांक मेळ्ळा नेट। 2036 वर्सा समर ऑलिंपिक्स भारतान आयोजीत करपाचो आसा ध्येय, अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीचो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।